खरेंच ॲक्च्युली बीजेपीन क्रायसीस आहा आतां लिडरशीप क्रायसीस आहा. क्रायसीस आसले जाल्यार म्हाका दिसता लिडर आसतना नासलो न्हू. सद्या लिडर आहा न्हू. आमचो CM लक्ष्मीकांत पार्सेकर लिडर आहा आनी तोय फुडें इलेक्शनाक आसतलो न्हू सुरवात केल्ली आमची. आतां कोण कितें उलयता तें म्हाका खबर नासता. हांव तितकें फॉलो करून राष्ट्रीय लिडर येतात पळय तो प्रत्येक जाणा हय उलयतात ते ना म्हणून हय पूण म्हाका खबर ना ते कित्या खातीर उलयल्या पळय ते. तुमी त्या म्हणटात तशें तितले सहमत ना तांच्या वांगडा. तेंचें ओपिनियन कितें आहा? तेंचो एक ओपिनियन असं येता की सेंट्रल लिडरशीप गोंयान येता म्हणून. वायट कांयच ना. वायट कांय ना हितून. खूब फावटी कितें आसता मुखेलमंत्री आसता तो अनुभवी आसपाचो एक्सपिरियन्स आसपाक जाय. नव्या मनशाक ते नासता न्हू. आतां फाल्यां मुखेलमंत्री म्हाका केलो म्हाका एक्सपिरियन्सूच आसचें ना ते करपाक. पूण तेजे खातीर एक पोरण्या मनशाक वापरी जाता. यू वूड लायक टू बी अ CM. सपोज तुमकां ऑफर आयली, सपोज पार्टीक दिसलें की तुमी जावपाचें. दिसपा जाय आमदारांक दिसपा जाय विचार करी येता तो. पार्टीक दिसपा जाय आमदारांकूय दिसपाक जाय दोनूय जाण घडपा जाय न्हू तें. पूण तुमकां दिसता की तुमी आतां जितले 36 जे कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉन्टेस्ट करता तातूंत एकटो असो ना की जो CM जावं शकता. सपोज पार्टीन मेजॉरिटी आयली जाल्यार लिडरशीप क्रायसीस खरेंच जातलें. ना थंय कोणूय जावं येता. एवरीबडी इज एलिजिबल. 36 आहा पळय तितूंतले 36 जाल्ले जावं येता. कोणी जाता. लोकशाही ती लोकशाही ती तो पक्षय डिसायड करता आमदारूय डिसायड करता. ते डिसिजन कितें जातलें म्हाका खबर ना. सो इट इज त्या टायमार घडटा पळय तेन्ना म्हाका विचार येता तुवें बाबा दिल्लीकसून कित्याक काडलो गोंयसून कित्याक गावलो ना ते म्हाका विचार येता. हे दीस ऑल हायपोथेटिकल थिंग्स. अशें तरेन येवपा जाय न्हू तें. बट इट वील क्रिएट कन्फ्युजन. इट क्रिएट कन्फ्युजन इन द मायंड्स ऑफ वोटर्स स्पेशली. थोड्याक लोकांक आवडटा आसतलें कन्फ्युजन न्हू. कन्फ्युजन न्हू. आमच्या राष्ट्रीय लिडरान म्हटलं ते लोकांक आवडटा आसतलें तेच्या खातीर म्हटलं आसतलें. हय.